बाय खापरेश्वर देवस्थानान हो वन महोत्सवाचो कार्यक्रम जो घडोवन हाडला आणि त्यांचे सगळे जे महिला आसा आणि आमचे पुरुष आहा त्यांच्यांनी हो कार्यक्रम सहयोग केलो आणि हे कार्यक्रम म्हणजे झाडांचो जे झाडां खंय आमच्या ह्या एरियान ना चडशीं झाडां ना पूण तेंच्यांनी एक हे बरें इनिशिएटीव घेवन ही झाडां लायली त्यांच्या हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां झाडां लायतना तांकां सांगलां झाडाची देखभाल करून तांकां पाणी बिणी घालपाचें मातशें तुमी त्रास काडा कित्याक जेन्ना झाडांक त्रास उदक येवन पडना जाल्यार थंय झाडां मरता म्हणून तेंच्यांनी आश्वासन दिलां बा आमी झाडां रोयतले आनी आमी त्या झाडांक पळयतले म्हणून इतलेंच तांकां सांगलें आनी तुमच्या भोंवतणीन तुमी बरें क्लीन करून इतलें दवरा म्हटलें आनी वॉर्ड तुमचो क्लीन दवरून एक बरें कार्यक्रम बरो काम बरें करपाचें अशें सांगलां. खापरेश्वर संस्थांची महिला जी आसा आणि त्यांची जी कमिटी आसा तेंच्यांनी हो इनिशिएटीव केला की वन महोत्सव सेलिब्रेट करपाचे आणि खूबशीं झाडां जी फ्रूट बेरिंग आसा मेडिसिनल प्लांट्स आमी सगळ्यांक दिलेली आसा जी महिला आसा तांकां तशी झाडां लायलेली आसा. इतलेंच मागता की आमी वन महोत्सव येता एक ट्रेंड जाता की झाडां लावपाक जाय पूण जशें आयज ह्या महिलांनी एक इनिशिएटीव घेतला की झाडां लायतले बी ते आणि त्याची काळजी बी घेतले तशें लोकां कडेन बी हांव अपील करता की ट्रेंड म्हणून ती झाडां लावूं नाका झाडां लाया तेजी काळजी बी घेया ताका उदक घाला ते बरें जावनी आणि आमकां त्यांनी सावळी न फ्रूट दिवनी. देव बरें करूं. मी पहिल्याच फावट खापरेश्वर बेलामा संस्थान उत्सव समिती 2024-25 पहिल्याच फावट आमी उपक्रम घेतलो म्हणल्यार अत्यंत गरजेची झाडां लावपा जाय कित्याक जे आमी पळयता ज्या जाग्यार झाडां ना त्या जाग्यार तरेतरेचे भूकंप हे ते खूब कितें नासधूस जाल्ले आहा आणि परिस्थिती अशी बिकट जाल्ली आहा ते डिफॉरेस्टेशन चालू आहा सद्याक डोंगर कापून लोकांक घरां बांदपाक लागल्या सद्याक जनावरांक जावपाक जागो ना जनावर शहरान पावपाक लागल्या ताका लागून आमी असो इनिशिएटीव घेतला देवस्थान कमिटीन कित्याक आमी खंय तरी झाडां लावन खंय तरी आमी लोकां पर्यंत पावतले कित्याक आमी झाडां लायल्या जाल्यारूच आमची नेचर आनी सृश्टी ती जिवीत उरतली. त्याच्या खातीर आमी आमचे सगळे उत्सव कमिटीचे मेंबर्स आणि हांगसरली सगळी महिला मंडळ सगळ्यांनी येवन आमी एक प्रोग्राम असो केलेलो जेणे करून आमी लोकांक एक उपदेश दिवंक शकता तुमी प्रत्येक देवस्थान कमिटीन हो वन महोत्सव झाडां लावपाचो कार्यक्रम घडोवन हाडचो जेणे करून जितली आमी झाडां लायतली तितली आमी पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळी सृश्टी वाचयतली. त्याच्या खातीर हांव सगळ्यांक मागता सगळ्यांनी वृक्षारोपण करचें आनी इतलें सांगून देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.